आज सकाळी 3 सुमार पणजे आदार निर्णय कृषी भौगोलिक जी प्रकाश लॉज म्हणून आशिल्ली ती बिल्डींग आज सकाळी पडली ओल्ड बिल्डींग ती आनी अशीच 4 दिसां पयलीं आमच्या मेन पोस्ट ऑफिसाच्या फाटल्यान पणजेन अशोक बार रेस्टॉरंट आसा थंय कुशीक एक घर पडिल्लें. हितून आमकां प्रॉब्लेम अशें जाता की जी बिल्डिंगेन ऑक्युपायर आसा ते टॅनंट आसता आनी ओनर आसता पळय ते रिपेर करपाक परमिशन दिना. ही कितकेशीच आमकां रिपेर करपाक आमकां लेटरां येता पूण आमी कायद्यान आमी टॅनंटाक रिपेर आमी लायसन दिवंक शकना, ओनराकूच दिवंक शकता. जो कोण त्या जाग्याचो ओनर आसा तांकांच आमी हें लायसन दिवंक शकता. ह्या खातीर एक 5 वर्सां पयलीं एक सर्वे जाल्ली, एसेसमेंट जाल्लो की पणजेन कितल्यो घरां बिल्डिंग्यो ओल्ड हावजीस तुका डेंजरस हितून आसा आनी त्या प्रमाणे अशें कळ्ळें हें जालें की ओनर जे आसा ते कशेंच तांकां रिपेर करपाक दिना. ह्या खातीर व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. आमी हार्डली एक 2 आठवड्या पयलीं टेंडर फोट केला आमचे CCBच्यो बिल्डिंग्यो स्टेबिलिटी रिपोर्ट करपाक. त्या हितूनच जर परत त्याच हितून आमकां एक एड करून ह्यो सुद्दां प्रायवेट सुद्दां आमकां जर परत जर एसेस करूंक मेळटा जाल्यार आमी ते पळयतले. एक लिगल एडवायजूय घेतले आमी. नाल्यार गोवोरमेंटा कडेन मागतले की ही जी पणजे बिल्डिंग्यो आसा ही धोकादायक ज्यो आसा त्यो डेंजरस आसा, ही लोकांकूय त्रास फाल्यां पडल्या उपरांत लोकांकूय त्रास जावंक शकता, कितें जावंक शकता, भितर कोण रावता तांकां त्रास जावंक शकता. की असो एक कायदो जावं आमकां एक असो पावर मेळचो की जे करून आमकां रिपेर लायसन आमकां दिवंक शकता आमी तांकां. हेजेर आमी एक लिगल एडवायस घेतलो, हेजेर विचार करतले. आनी जी पावस जो असो पडला हो आज रिकॉर्ड ब्रेक पावस जाल्लो आसा. एवरेज वायज कितकोसो इंच सुबेज पावस जुलय म्हयन्यानूच रिकॉर्ड जाल्लो आसा. तेन्ना खुबशीं घरां ही जी ओल्ड घरां ही सारकी म्हणजे हें जाल्या, माती बी तेंची सारकी भुसभुशीत जाल्ली आसा. तेन्ना हें आमकां एक स्टेप घेवचें पडटलें आनी आमी एक फाल्यांच एक लिगल एडवायस घेवन हेजे फुडले स्टेप आमी ठरयतले.